प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज आमी जेजूच्या कोश्टा मरणाचो उगडास करता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय ताका खुर्सार मार, ताका खुर्सार मार. निरअपराधी जेजूक अपराधी करून ताचेर मरणाचें फर्मोण मारलें. जेजून आमच्या पातकां पासत कोश सोंसले आनी वळवळ्याचें मरण भोगलें. जेजून कांयच चूक आदारूंक ना, बगर ओगेपणान आमच्या मोगा पासत आमची चूक आपणाचेर घेतली. सगल्यांक खुरीस घालूंक आवडटा, पूण खुरीस उबारूंक आनी जिवीत फुडें व्हरूंक जोड लागता. Everyone wants to bear a cross, but no one wants to bear a cross. भक्तीन जेजूचे कोश्ट आयज नियाळटना कोश्टांतल्यान जैत मेळूंक घेवंक जाता म्हूण मानून घेवया आनी जेजूच्या कोश्टांक मान दिवन आमचे खुरीस मोगान उबारूंक आनी दुसऱ्याचेय कोश्ट लो करूंक वावरुया. आयचे सेवा धर्मीक रितीक 3 भाग आसात. पयलो भाग शब्दाचो सेवादोर, दुसरो भाग पवित्र खुर्साची बोजोन आनी तिसरो भाग क्रिस्त प्रसाद. आयज पवित्र सभा आमच्या ओस्कोत मनशा सैम आमचे मुखार दवरता आनी आमी ओस्कोत जावूय जेजूच्या कोश्टा उदेशी आमी बोलवंत म्हूण दाखोल करता. आतां यादनीक मिसाची तांबडी आंगोस्त्रां न्हेसून वेदी मुखार येवन आपूण ओस्कोत म्हूण खुणावंक सोरपोट पडटलो. यादनीक धोरणीर सोरपोट पडटलो तेन्ना आमी सोगोट घोट्टा जाल्यार दिंबयेर वो उबी रावया. यादनीक उठ्ठोच आमी उबी रावतल्यो. सोर्वेस्पोरा आदांच्या पातकांची कास आमकां सगल्यांक ताच्या भुरग्यांक लागून आयली आनी सोमेस्त आमी मोरनांक सांपडल्या. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आपल्या कोश्टा मोरना वरवीं ते कास्तेचें फारीकपण दिलें. तो जशें आमी सैमा वरवीं आदामाचें रुपणें घेतलां तशेंच कुरपे वरवीं जेजूचें रुपणें घेवंक आनी ताचे सारकें पवित्र जावंक आमी पावूं.
हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. पयलो भाग शब्दाचो सेवादोर. आयच्या पयल्या वाचपान इजाईस प्रवादी एका कोश्टवलोल्या सेवकाची बाकीत करून जेजूच्या कोश्टाक सोड करता. हे कोश्ट निर्फळ वचनात बगोर फळावंत जातात. जेजून पातक आदारूंक ना, पूण जेजू आमचे पासत गुन्यांवकार जाता आनी आपल्या कोश्टांतल्यान आमकां धुवून काडटा. इजेयास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. पळयात, म्हज्या चाकराक सूप बाग मेळटोलें. हांव ताका उबारतलो, ताका वयर काडटलो, ताका भोव व्हरतो कोत्तलो. मनशाचें रुपूच ताका नासलें. नदरेक तो इतलो सोब नासलोलो जाल्लो की ताका पळोवंक लोकांक वीट दिसताली. तशेंच आतां राष्ट्रांचो लोक थोटाक जातलो. ताचे मुखार राजा तोंड धांपून उबे रावतले. कित्याक कोदीच सांगूंक नासलोली घडणी ते पळयतले आनी कोदीच आयकूंक नासलेली वोस्त ते देखतले. आमी आयकलां तें कोण सोतमानीत आनी सोरेस्पराचें बोळ कोणाक कोळीत जाला. आमचे मुखार मुळांतलो उपजलेल्या फांट्या सारको तो वाडलो, सुके कोटे जमनींतल्या पाळा सारको. आमी ताका देखलो, ताका सोबिताय ना, सुरूपाय ना. आमचे दोळे ओडून हाडपाक ताका कसलेंच सुरेखपण ना. कोण ताची पर्वा करिना, मनशा मुखार ताका मोलूच ना. दुखीचो मनीस तो, कोस दोग भोगलोलो. जाचे मुखार आमी तोंड धांपता तसलोच एकलो. मनीस ताची बेपर्वा कोत्तात, कोणूच ताका लेखिना. खरेंच म्हणल्यार आमचे कोस दोग ताणें भोगले आनी आमच्यो दुखी ताणें आपणाचेर घेतल्यो. कोड फुटलोलो, देवान खास लायलोलो आनी सोकला उडयलोलो अशें आमी ताजे विशीं चिंताले. खरेंच म्हणल्यार आमच्या अपराधांनी ताका आसपास विडलो. आमच्या पातकाच्या बारान तो चिड्डलो. ताचेर खास पडल्या तिचे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या गायांक लागून आमचे गाय पेकले. आमी सोगलीं शेळयां भाशेन जोळी मोळी शिपडोन गेल्या. जण एकल्यान आपली वाट धरली आनी आमा सोमेस्ताची पातकांचो भार सोरेस्परान ताचेर घातलो. जबरदस्तेन ताका वगयलो आसतना ताणें खालतीकायेन सोंसलें आनी आपलें तोंड उकडूंकूच ना. मारूंक वता तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको तो जालो. जशी एक शेळी आपणाक तासतोल्या मुखार ओगीच रावता तशीच ताच्या तोंडांतली जाप भायर सरली ना. जबरदस्तेन आनी जोड्टी करून ताका दवरलो. कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत? होय, जिव्या मनशाचे प्रिथिवी वयलो ताका उमटून काडलो. आमच्या पातकांक लागून ताका मरणाची खास्त लायली. नोश्टा मनशा मोदें ताका पुरलो आनी गिरेस्तां मोदें ताका फोंड उकडून दिलें. पूण खरेंच म्हणल्यार ताणें कोदींच वायट करूंक ना. ताच्या तोंडांतल्यान फोटकरें उतर केन्नाच भायर सरलें ना. कोश्टा दोगडांनी ताका चिड्डूंक सोरेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकांचें फारीकपण दिवंक तो भेटयता जाल्यार आपल्या दायजांक पळोवंक ताका फावो जातोलें. लांब आंवक तो भोगूंक पावतलो आनी ताचे उद्देशी सोरेस्पराची खुशी शांती पावतली. ताचे ओटम्याचे वळवळे सोंपले उपरांत उजवाड पळोवन
तो संतोशी जातलो. सगळ्या मनशाची पातकां आपणाचेर घेवन आपल्या कोश्टा दोगडां वरवीं म्हजो चाकोर तांकां पुण्यवंत कोत्तलो. देखून हांव उरपोजीक ताचे स्वाधीन कोत्तलो आनी जैताचें इनाम तो पदवेदारा मदें वांटतलो. कित्याक ताणें आप कुशेन मरण आपणाचेर घेतलें आनी पातक्या मदलो एकलो कसो ताका दवरलो. आनी त्या वेळार सगळ्याची पातकां तो आपणाचेर घेवन आसलो आनी पातक्यां पासत विनोदी करीत आसलो. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. बापा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. सगळीं म्हणुया, बापा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. सर्वेस्परा हांव तुका शरणा येता. म्हाका कदीच लोजेक घालूं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका निवार. तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा विश्वासी देवा. जबाब, बापा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. दुस्मान सगळे कोत्ता म्हजो तिरस्कार. शेजाऱ्यांक जाला केन्यांचो माल. म्हाका पळोवन म्हज्या ओळखींच्याक भिरांत दिसता. वाटेर म्हजी सावली दिश्टी पडना फुडें सगळीं कूस मारता. जशें मेल्ल्यांक विसोदता तसो म्हाका मनांतलो भायर काडलो. कोयल्या कुडक्या भाशेन म्हाका कोनशाक उडयलो. जबाब, बापा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसा. तूंच म्हजो देव. होच म्हज्या काळजाचो उल्हास. तुजेच हातान आसा म्हजें जिवीत. म्हाका पिडापीड दितल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब, बापा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुज्या दर्शन म्हाका दिवंक. तुज्या चाकराक संतोश बरीत कर. तुज्या माय मोगान म्हाका सोडय. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतला न्हू. तुमचे कालीज घोट धरात. जबाब, बापा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. दुसऱ्या वाचपान हेब्रेवाक बरयलेले चिटीन जेजू आपल्या बापाची खुशी वळखून घेवन आपल्या जिविताची बोली भेटयता आनी कश्टांतल्यान आमची सोडवण करता हाची खबर आमकां मेळटा. हेब्रेवांक बरयले चिठीवेलें वाचप. भावा भयणांनो, आमी उचात्ता तो भावाट तीर सांबाळुया, कारण स्वर्गार खूब देवा उजीर पावला तसलो उत्तम वो तो महायाज्ञीक आमकां आसा, तो जेजू देवाचो पूत. आमच्यो अस्कोतायो ताका लागोना तसलो आमचो महायाज्ञीक न्हय. ताणें पातो करूंक ना खरें, तरी आमचेच भाशेन सगळ्या जिन्सांच्या ताळण्या कोश्टांनी ताची परिक्षा जाली. तर विस्वासान कृपेच्या शिवासना लागीं सरुया. तुंय आदाराची गरज तेन्ना मेळटली आमकां काकूट आनी कृपा. आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुखां घडोवन आपणाक मरणांतलो वाटाव जातालो. ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताचे भोगते पासत देवान ती आयकली आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कोश्टां वरवीं खालतेपण कितें तें तो शिकलो. आनी बापान ताका सोपून केल्या उपरांत तो आपणा खालती आसलोल्या सगल्यांक
सोडवणेचें कारण जालो. देवाचें उतोरें. उद्गार. मोरोपोऱ्यान कुर्सार मोरोपोऱ्यान जेजू आमचे खातीर खालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हतें नांव ताका दिलें. सांज जुआंव जेजूच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास आमचे मुखार दवरता. आमचे पासत मोरूंक जेजू फुडें सरलो आनी कोश्टांतल्यान आमची सोडवण करता. जुआं प्रमाणे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास. जेजू आपल्या शिसा सांगाती केर्दोन वालेचे पळतडी गेलो. थंय एक बाग आसली. तातूंत तो आपल्या शिसां बरोबर भितर सरलो. गातकी जुदास हो जागो वळखतालो, कित्याक सोबार पावटी जेजू थंय आपल्या शिसां बरोबर वचो. जुदास एक पोलतोण आनी मुखेल याज्ञिकांनी आनी फारिसेवांनी धाडलोल्या चौकीदारांक घेवन आयलो. दिवत्यो, उजवाड्यो आनी हातयारां घेवन ते थंय पावले. तेन्ना जेजू आपणाक कितें घडटलें आसलें तें सगलें जाणो जावन फुडें सरलो. ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कोणाक सोदतात? तांणी ताका जबाब दिलो, नाझारेथच्या जेजूक. जेजून तांकां म्हणलें, हांव तो. घातकी जुदास तांचे बरोबर उबो आसलो. जेन्ना ताणें हांव तो म्हणलें तेन्ना ते पाटी सरले आनी जमनीर शेवटले. नव्यान ताणें तांचे कडेन विचारलें, तुमी कोणाक सोदतात? आनी तांणी म्हणलें, नाझारेथच्या जेजूक. जेजून परतिपाल केलो, तो हांव म्हूण हांवें तुमकां सांगलें. म्हणटच तुमी म्हाका सोदतात जाल्यार हांकां वचून दी. अशें ताणें म्हणलेलें तें उतर घडून येवंक जाय आसलें. तुवें म्हाका दिल्ल्या ताचे भितरल्या एकल्याक लेगून हांवें इबाड जावंक दिवंक ना. शिमांव पेद्रू कडेन एक तोरसाद आसली. ती ताणें भायर काडली आनी परम याज्ञिकाच्या चाकराचेर मारून ताचो उजवो कानूच कातरलो. त्या चाकराचें नांव माल्कू. जेजून पेद्रूक म्हटलें, तुजी तोरसाद पोत्यान घाल. बापान म्हाका दिलां तें पात्र हांव पिवचो ना. पोलतोणें ताच्या सरदारान आनी जुदेवाच्या चौकीदारांनी जेजूक धरलो आनी बांदलो. तांणी ताका पयलो आनासागेर व्हेलो, कित्याक तो कायफासाचो त्या वर्साच्या परम याज्ञिकाचो सासरो आसलो. पोरशे खातीर एकलो मनीस मेल्यार अदीक फायद्याचें म्हूण जुदेवांक बूद दिल्ली तो होच कायफास. शिमांव पेद्रो आनी दुसरो एकलो शीस जेजू फाटल्यान गेले. हो शीस परम याज्ञिकाचे वळखीचो आसलो देखून जेजू बरोबर तो
परम यज्ञिकाच्या आंगण्यांत भितर सरलो. पूण पेद्रू दारा भायर रावलो. परम याज्ञिकाचे वळखीचो आसलो त्या दुसऱ्या शिसान दार राखण्या कडेन उतर घाल्ले आनी पेद्रूक भितर काडलो. दार राखण्यान पेद्रूक म्हटलें, तुमी ह्या मनशाच्या सिसांतलो न्हय? ताणें म्हटलें, हांव न्हय. इतलें म्हणसर हिंव खातालें देखून कोलशांचो दोगटो केल्लो ताचे भोंवती रावन चौकीदार आनी चाकरां शेकतालीं. पेद्रूय तांचे सांगाता आसलो आनी शेकतालो. परम याज्ञीक जेजूक कांय विचार घालून ताच्या शिसा आनी शिकवणे विशीं ताचे चवकशी करूंक लागलो. जेजून ताका जबाब दिलो, सोदतेन हांव सोबे माजार उलयलां. सदांच हांवें देवस्थानान आनी देव मंदिरान सगलो जुदेव लोक एकठांय जाता थंय शिकोण दिल्या. गुप्ती हांव कितेंच उलोवंक ना. म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? म्हाका आयकलां तांचे लागीं हांवें कितें म्हणलां तें विचार. हांवें सांगलां तें ती बरी जाणत. ताणें अशें म्हणना फुडें थंय आसलेल्या एका चौकीदारान जेजूचेर थापट मारलें आनी म्हणलें, महायाज्ञिकाक तूं असो जबाब दिताय? जेजून अशी जाप दिली, हांव उलयलां तें वांकडें जाल्यार ताची गोमाय दी. पूण जर तर हांव उलयलां तें सारकें, कित्याक म्हूण तूं म्हाका मारताय? तेन्ना आनासान ताका बांदून कायफास महायाज्ञिकागेर पाठयलो. शिमाव पेद्रू आजून थंय आसलो आनी शेकतालो. तांणी ताका म्हटलें, तूंय ताच्या सिसांतलो न्हय? ताणें ना म्हणलें. हांव न्हय. परम याज्ञिकाच्या एका चाकरान पेद्रूक म्हटलें, आरे, हांवें तुका ताचे बरोबर बागेंक पळोवंक ना रे? हो चाकर पेद्रोन कान कातरलेलो ताचो सोयरो आसलो. पेद्रोन आनीक एक पावट ना म्हटलें आनी तेन्नाच कोंब्यान साथ घालो. सकाळ जातच तांणी कायफासागेर थावन जेजूक नितीशाळेंत व्हेलो. आपूण बाटोना जावंक पूण आपणाक पास्काचें जेवण करूंक मेळचे खातीर ते नितीशाळेंत भितर गेले नात. देखून पिलातान आपुणूच तांचेशी भायर येवन म्हणलें, ह्या मनशाचो तुमी कसलो गुन्यांव करतात? तांणी ताका जबाब दिलो, हो मनीस नश्टो न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुजेशी हाडचे नासल्यो. पिलातान तांकां म्हणलें, तुमी ताका व्हरात आनी तुमचे समृद्धी प्रमाणे ताची नीत करात. जिदेवांनी ताका म्हटलें, कोणाचेरूच मरणाचें फर्मोण मारूंक आमकां परबी ना. आपूण कसो मरतलो आसलो हाचे विशीं जें जेजून सांगून दवरलेलें तें खरें जावचे खातीर अशें घडलें. पिलात नव्यान नितीशाळेन गेलो आनी जेजूक आपोवन ताणें ताका म्हणलें, तूं जुदेवाचो राजा? जेजून परतिपाल केलो, हें तूं तुजे सोस्तोंगी म्हणटाय हो दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां? पिलातान म्हणलें, हांव जुदेव तर? तुज्याच लोकांन आनी मुखेल याज्ञिकांनी तुका म्हज्या हातांत घाला. कितें केलां तर तुवें? जेजून परतिपाल केलो, म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवांच्या हातांत पडना जावंक म्हजे शिपाय झुजतले आसले. पूण म्हजें राज हांगा सोल्लें न्हय. पिलातान ताका म्हणलें, म्हणटूच राजा तूं? जेजून जबाब दिलो, हांव राजा म्हूण तुवेंच सांगलें. ह्याच पासत हांव जल्मलां, ह्याच पासत संवसारांत आयलां.
स्वताक गोवाय दिवंक जी कोण स्वत मानून घेवंक तयार आसात ती म्हजो ताडो आयकतात. पिलातान ताका म्हणलें. सोत म्हूण तें कितें? अशें उलोवन पिलातान नव्यान जुदेवां सरशीं भायर वचून तांकां म्हणलें. म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेलो ना, पूण पास्काच्या सुमयार तुमचे विनवणेक कान दिवंक हांवें एकल्याक सुटका दिवची म्हूण तुमची चाल आसा. जुदेवाच्या राजाक हांवें सुटका दिली तुमकां जाय? तांणी परत बोब मारून म्हणलें. हाका न्हय, बाराबासाक सोड. बाराबास म्हटल्यार एक पून आसलो. तेन्ना पिलातान जेसूक धरून ताचेर झेरमण मारूंक लायले. शिपायांनी कांट्यांचो एक मुकूट विणलो आनी ताच्या माथ्यार घालो आनी ताका एक जांबळें आंगलें न्हेसयलें. ते ताचे शीन येवन म्हणटाले, नोमान जुदेवांच्या राजा. आनी ताचेर थापटां मारताले. नव्यान भायर येवन पिलातान तांकां म्हणलें. पळयात, ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेलो ना म्हूण तुमकां कळून येवचे पासत हांव ताका भायर हाडटां. तो कांट्यांचो मुकूट आनी तें जांबळें आंगलें घालून आसलो तसो जेजू भायर आयलो. पिलातान तांकां म्हणलें. पळयात, हो आसा तुमचो मनीस. ताका देखलो तेन्ना मुखेल यादनिकांनी आनी चौकीदारांनी बोब मारली. ताका कुसार मार, ताका कुसार मार. पिलातान तांकां म्हणलें. तुमीच ताका व्हरात आनी खुर्सार मारात. म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेलो ना. जुदेवांनी ताका पोर्तिपाल केलो. आमकां आमचें शास्त्र आसा आनी त्या प्रमाणे ताका मरण फावो, कारण तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा. ही उतरां आयकली तेन्ना पिलात ओदीक भियेलो. परत नितीशाळेन वचून ताणें विचारलें. तूं खंयचो? पूण जेजून ताका जाप दिली ना. त्या पासत पिलातान ताका म्हणलें. तूं म्हजे कडेन उलयनाय? तुका सोडूंक आनी तुका खुर्सार मारूंक म्हाका पदवी आसा म्हूण तूं नकलोय? जेजून ताका पोर्तिपाल केलो. ती तुका वयर तान दिवंक नासली जाल्यार म्हजेर तुका कसलीच पदवी आसची नासली. ह्या पासत जाणें म्हाका तुज्या हातान दिला ताका अदीक व्हड गुन्यांव आसा. हे घडये मेरेन पिलात ताका सोडूंक सोदतालो, पूण जुदेवांनी बोब मारली. ह्या मनशाक सोडशी जाल्यार तूं सेजाराचो इश्ट न्हय. आपूण राजा म्हणटा तो मनीस सेजाराचो दुस्मान. पिलातान ही उतरां आयकली तेन्ना ताणें जेजूक भायर हाडलो आनी चेरेबंदी हेब्रेव भाशेन गाब्बाता म्हणटात ते सुवातेर आपूण नितीसोदेर बसलो. तो दीस पास्काचे तयारेचो दीस आसलो. सुमार दोनपार जाल्लो. पिलातान जुदेवांक म्हटलें. पळयात, हो आसा तुमचो राजा. ते आड्डूंक लागले. ताका नाच कोर, ताका नाच कोर, ताका कुर्सार मार. पिलातान तांकां म्हटलें. तुमच्या राजाक हांवें खुर्सार मारूं? मुखेल यादनिकांनी जबाब दिलो. सेजारा बगर आमकां राजा ना. तेन्ना ताका खुर्सार मारूंक पिलातान जेजूक तांच्या ताब्यांत केलो. ताणें जेजूक धरून व्हेलो आनी तो आपलो खुरीस घेवन खोट्ट्याच्या म्हटलेल्या जाग्यार वचूंक गेलो. ह्या जाग्याचें नांव हेब्रेव भाशेन गोलगोथा. थंय ताका आनी ताचे बरोबर आनीक दोगांक तांणी खुर्सार खिलायले. जेजूक मोदें आनी त्या दोगांक तांचे एके एके कुशीक. पिलातान एक नामलेख बरयलोलो आनी तो
खुर्सा वयर घालो. ताचेर अशें बरयलेलें आसलें, नाजारेतकार जेजू जुदेवांचो राजा. जेजू खुर्सार मारलोलो ती सुवात शारा लागीं आसली देखून जायत्या जुदेवांनी हो नामलेख वाचलो. तो हेब्रेव, लातीन आनी ग्रेक भासांनी बरयलोलो. तेन्ना जुदेवाच्या मुखेल याज्ञिकांनी पिलाताक म्हटलें, जुदेवाचो राजा अशें बरोवंक नाका, पूण हो मनीस आपूण जुदेवाचो राजा म्हणटालो अशें बरय. पिलातान जाबाब दिलो, हांवें बरयलें तें बरयलें. जेजू खुर्सार किल्लायतूच शिपायांनी तांची आंगोस्त्रां घेतलीं आनी ताचेर 4 वांटे केले. दर शिपायांक एक वांटो. तशेंच ताचें आंगलें घेतलें. आंगल्याक शिवण नासली. तें वयर सावन सकयल एक सारकें विणलोलें. ह्या पासत तांणी एकामेकाक म्हटलें, आमी ते पिशे न्हय, पूण सर्ती घालून ते कोणाक पडटा ते पळोवया. हे पोरी पवित्र पुस्तकांतलीं ही उतरां घडून आयलीं. ताणें म्हजीं आंगोस्त्रां आपणा मदें वांटलीं आनी म्हज्या आंगल्याचेर सर्ती घाल्यो. अशें शिपायांनी केलें. जेजूच्या खुर्साशीन ताची आवय, ताचे आवयची भयण क्लियोफासाची पोतीन मारिया आनी मागदालेनाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक आसलोल्या मोगाच्या सिसांक पळोवन जेजून आवयक म्हटलें, ओस्त्रे हो तुजो पूत. उपरांत शिसांक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार थावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. ह्या उपरांत सोगलें सोंपाटलें म्हूण जाण जावन पवित्र पुस्तक सुपुनायेन खरें जावचे खातीर जेजून म्हणलें, म्हाका तान लागल्या. शिरक्यान भरलेलें दोणूल थंय आसलें. तांणी शिरक्यान बुडलोलें एक आलोंबें बोडयेक लावन ताच्या तोंडाशी पावयलें. शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हटलें, सोंपाडलें. आनी तोकली बागावन ताणें प्राण सोडलो. हांगा दिमी मोडची थोडो वेळ ओगी रावचें. तो तोयारेचो दीस आसलो आनी खेरीत दोबाजाचो सोनवार लागीं पावलोलो. देखून सोनवारा दीस कुडी कुर्सार उरोना जावंक तांचे पांय मोडचे आनी तांच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाता कडेन मागलें. शिपाय आयले आनी जेजू बरोबर कुर्सार मारलोल्यांचे पयल्याचे तशेंच दुसऱ्याचे तांणी पांय मोडले. पूण जेजूशी पावतोच तो मेलो म्हूण पळयोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण एका शिपायान एक भालो घेवन ताची कूस विणली
आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवलें. जाणें हें पळयलें ताणेंच तुमी विस्वास दवरचे पासत ही गोवायकी दिल्या. ताची गोवायकी खरी आनी तो सोत उलयता म्हूण तो जाणो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताचें एकपूण हाड मोडची नात. हें उतर खरें जावचे पासत ह्यो वस्तू घडल्यो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, आसपास विणलोल्यांक ती पळयतली. हाच्या उपरांत आरिमातेयाचो जुजे जेजूचो शीस पूण जुदेवाचे भिरांतेन गुप्तीन रावलोलो. हाणें जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता कडेन मागलें. पिलातान रोजा दिली. ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली आनी निकोदेम जेजूशी पयली रातचो आयलोलो तो सुमार 100 तार गोंड रोसाची आनी मुसुंबरांची मिसळणी घेवन आयलो. तांणी जेजूची कूड घेतली आनी जुदेवाचे निकीपिणेचे रिती प्रमाणे परमोळ लावन ती ओलींनी गुंठलायली. ताका कुसार मारलेलो ते सुवातेर एक बाग आसली आनी ते बागेन अजून कोणाक घालूंक नासलो. तसली एक नवी समाधी आसली. तो जुदेवाचो तयारेचो दीस आसलो आनी ती समाधी लागींच आसली देखून तांणी जेजूक थंय घालो. प्रितीच्या बाबा म्हणिनो, आयचो सेवादोर जेजूचें कोश्ट मरण हाचो इतिहास आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. सगळीं आयची वाचपां जेजूच्या मरणा विशीं गोवायकी दिता. आयच्या पयल्या वाचपान इसायास प्रवादी कोश्टांतल्या सेवकाची बाकीत करून जेजूच्या कोश्टांक सोर करता. हे कोश्ट निर्फळ जावंक ना पूण फळवून जातात. जेजू कोश्टलो आनी हे कोश्ट आपल्या जिवितान ताणें एके भाशेन ओगेपणान सगळें सोंसलें. आनी हे कोश्ट हें पयलें वाचप आमकां सांगता ताणें कसलेंच वायट करूंक ना, कसलेंच पातक करूंक ना. तरी आसतना तो आमच्या पातकां खातीर मेलो. दुसऱ्या वाचपान एब्रामांक बरयलोले चिटीन जेजू आपल्या बापाची कुशी ओळखून घेता आनी आपल्या जिविताची बोली भेटयता आनी कोश्टांतल्यान आमची सोडवण करता म्हूण बागेवन पावलू हो एब्रामांक बरयलोले चिटींतल्यान आमकां आयकूंक मेळ्ळें. आनी तशें जेजूच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास बागेवन जो आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आमचे पासत मरूंक जेजू फुडें सरता आनी कोश्टांतल्यान आमची सोडवण करता. प्रितीच्या बाबा म्हणिनो, वयर तोखटो आमी पळयता. हांव मरतां तुमचे खातीर मरता. आपणा खातीर मरूंक ना पूण आमचे खातीर मेला. आमकां सगळ्या वायटांतली पातकांतली सोडोवपाक जेजू एकलोच मेलो. तर केदें व्हडलो त्याग आमचे खातीर ताणें केलो. कोश्ट मरण ताणें आपल्या जिवितान घेतलें आनी ह्या कोश्टा मरणांक सगळें ओगेपणान सोंसलें
भोगलें आनी ताणें शार्ती पावयले. देखूनच पवित्र पुस्तक परतून परतून सांगता हें अशें जावंक जाय आसलें, त्या खातीर तशेंच घडलें. थारायलेलें आसलें त्या प्रमाणें सगळें घडलें. आनी शेवटाक जेजून म्हणलें सगळें सोंपाडलें. बापा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. आनी हे तरेन जेजून आपल्याचे जिविताचें बलिदान केलें, कुस्सार बलिदान केलें. आनी हेच कुस्सार किडायलेलें जेजूचें बलिदान आमचे खातीर केलें म्हूण ओळखून घेवन, आमचे सोडवणे खातीर तो मेलो म्हूण ओळखून घेवन, आमच्या जिवितान येतल्या कोश्टांक फुडो करूंक ताचें कोश्ट मरण ताचो पुरीस आमकां धीर बोळ दिता. तर आयच्या दिसा जेजूच्या कोश्टांचेर आमी नोय नियाळ केला. जेजू आमकां कितें शिकयता की क्रिस्तांव मनशाचें जिवीत कुस्सा विडयत ना, कुरीस आमच्या जिवितान आसतलोच. आनी आयज कुरीस कसो कितें आमच्या जिवितान आमी करूंक जाय, हो जेजूचो कुरीस आमच्या जिवितान आमी व्हरतले जाल्यार पयले सुवातेर काल्तिकायेची गरज. जेजू कालतो चाकोर आमचे पासत कोश्ट भोगूंक तयार जालो. काल्तिकायेन सगळें सोंसलें आनी जोयत व्हेलें कोश्टांचेर. तर आमच्या जिवितान येतले कोश्ट, आगोडायो आनी पिडा काल्तिकायेन सोसूंक आनी काल्तिकायेन जोयत मेळून घेवंक वावरुया. दुसरे सुवातेर ओयकार जावप. जेजून आपल्या कोश्टांक ओयकार मोन दाखयलें. आपकुशेन कोश्टांक वेंग मारली, बापाच्या उल्याक वय म्हणलें आनी आपल्या जिविताचो जबाब जालो आनी बापाचें कार्य शार्ती पावयलें. तर आमच्या कोश्टांतल्यान आमी देवाची कुशी ओळखूंक आनी देवाचे कुशेक ओयकार दिवंक आमकांय जण एकल्याक जेजूचे कुरीस आनी कोश्ट आव्हान दिवं. तिसरें उतर म्हटल्यार उपकार. जेजून बापाचे उपकार आठवयले, जेजून आमचे पासत सोंसले. आयज आमी जेजूचे उपकार आठोवंक गरज, कित्याक जेजू आमचे पासत मेला. हे कोश्ट आमचे खातीर ताणें भोगल्यात. तर खंयचेय परिस्थितीन आमी देवाक आर्गां दिवची गरज, कित्याक जेजू क्रिस्ता सोबे अशें करून तुमी देवाची कुशी पाळटात, अशें बागेवन पावलो तेसलोनिकारांक बरोवन आमकां सांगता. तर सगळ्या संकोश्टांनी, सगळ्या आट्या विट्यांनी, सगळे परिस्थितीन सदांच देवाचे उपकार आठोय. तिसरे सुवातेर राखणदार. कुर्सा उदेशी जेजून मनशाक राखलें आनी आमकां आपल्या बापाच्या गोपान एकठायली. देव आमकां कोश्टान, दुखान, पिडेन, आगोडायेन, प्रोस्नान एकामेकाचे राखणदार जावंक आपयता. तर आपल्या फायद्याचें कितें तें पळोवं नाकात, पूण दुसऱ्यांक कितें फायद्याक पडटलें तें पळयात. अशें पवित्र पुस्तकानूय आमकां बागेवन पावलो फिलेमोनाक सांगता. तिसरे सुवातेर मागीर इश्टागोत. जेजून पातकाचो मोग केलो आनी पातक्यांचो मोग केलो. पातक ताणें करूंक ना, तरीक आसतना पातक्यां खातीर तो मेलो. तर पातक पयसावून देवा आनी मनशां सोबे आसलोली खरी इश्टागोत सांबाळूंक प्रयत्न करुया. जर कोण आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिलो, हाचे परस व्हड मोग ना. आनी निमाणी सुवातेर सेवा. मनशा कुळाचे सेवे खातीर जेजू ह्या संवसारांत आयलो.
सेवेचो मनीसान मनशाकुळाची राखण ताणें केली. सेवे उदेशी दुसऱ्याचे कोस दूख भार लोवू केलो. तो दुसऱ्याचे सेवेक आयती जावया. दुसऱ्यांच्या कुस्सांक वेंग मारूंक फुडें सरुया. एकामेकाची प्रिती मोगान सेवा करात अशें बागेवन पावलू गालसियाकारांक बरोवन आमकां उगडास करता. बागेवन बाब साहेब फ्रांसीस अशें म्हणटा, क्रिस्तांव म्हणजे आमचीच बेटोणी करप, सोंपेपणान नाकारप आनी जेजू सांगाता आमचो कुरीस व्हरप. क्रिस्तांवपण जियोंक आशेवून आनी दुसरी वाट ना. कितलो व्हडतो जेजूचो कुरीस. ह्या कुर्सान जिवीत हाडलें न्हय मरण. ह्या कुर्सान उजवाड हाडलो न्हय काळोख. ह्या कुर्सान जैत हाडलें न्हय हार. औरंबाक एका झाडाच्या फोडा उदेशी आदल्या आदावान मरण हाडलें जाल्यार नव्या आदावान जेजून त्या झाडाच्या कुर्सा वरवीं जिवीत फांकयलें. ओ मरण पडजोडायलें. कुर्साक मान दिवया आनी कुर्साचेर नदर मारून आमच्या कुर्सांक वेंग मारुया आनी तारुणाची वाट चलुया. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आतां आमी सोबार गरजां खातीर प्रार्थना करतल्या. खुर्सार आपल्या जिविताची बलिदान करून जेजून सोमेस्तां पासत मागणें केलें. ह्या वेळार आमी मागण्याचे वातावरणान भितर सरुया आनी जेजूक चिटकून रावून जेजू क्रिस्ताचे सोडवणेचें फळ आमकां सगळ्यांक मनशांक मेळूंक आमी मागुया. सुरवातेक यादनीक आमच्यो गरजो सोबेक सांगतलो आनी त्या गरजां पासत ओगेपणान मागणें करूंक उलो करतलो. तेन्ना आमी गुप्ती मागणें करचें आनी उपरांत यादनीक आमच्या नांवान मागणें देवाक उबारतलो. उबी रावया. पवित्र सोबे पासत प्रिदेच्या भावा म्हणीनो, देवाचे पवित्र सोबे पासत प्रार्थुया. आखे प्रितुमेचेर आमचे पवित्र सोबेक शांतीची आनी एकवटाची चड गरज. आनी आमी आमच्या सर्गेच्या बापाक ताबोन आसतना वाखाणच्याक ताणें आमची जीण सहजकायेन राखची आनी आमची काळजां आनी मनां समाधान करची. ही भोव मोलादीक देणी आमकां फावो कर म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया. सोर पदवेदारा सासणाच्या देवा, जेजू सोबेन तुवें सगल्या राष्ट्रांक तुजी मोहिमा उगडापी केली. आख्खे प्रितुमेर विस्तारलोली तुजी पवित्र सोबा बावार्थान सदां तीर करून दवर आनी तुजे काकलोतीन सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं बागेवन बापा पासत. आतां मागुया आमी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पासत. धर्मदूतांच्या वर्गान आख्खे पवित्र सोबेचो बापूय आनी गवडी जावंक देवान ताका वेंचून काडला. ही बारादीक जबाबदारी विस्वाशीपणी सांबाळूंक आनी जेजूचे कुशे परमणे देवाची पोरसां चलोवंक ताका उजवाड आनी कुडी आत्म्याची गोठाय दी म्हूण
आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया. हो गणी जाणवायेच्या आनी सोर बोलीस देवा बागेवन पेद्रोचे आनी ताचे फाटल्यान येतोल्या दर एका बागेवन बापाचेर आख्खे पवित्र सभेची बारादीक जबाबदारी तुवें तारान दवरल्याय. आमच्या बागेवन बापान आपले जाणवायेच्या उतरान आनी पोटसोडीक देखीन आमकां क्रिस्ती सुपर्नायेचे वाटेन चलोवंक पवित्र सभेच्या तारवाचेर उपरासलोली वादळ मोडां धिरादीक तांडेला वरी तिरायेन वेरें धरून तिका फुडो व्हरूंक आनी बरो गवणी कसो सगल्या आपल्या शेडयांक राखूंक आनी चोरोवंक आनी तांचे पासत मोगान आपलो जीव लेगून दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आनी धिरान ताका बोर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र सभेच्या सगळ्या वर्गां पासत मागुया आमी सोर दर मुणयाऱ्यांच्या वर्गां आनी भावार्थ्यां पासत आमच्या धर्म अध्यक्षांक आनी सोमेस धर्म अध्यक्षांक याज्ञिकांक प्रधान सेवकांक आनी सोर दर मुणयाऱ्यांक सगल्या भावार्थ्यां बरोबर राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. सोर पदवीदारां आनी सासणाच्या देवा तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूची आख्खी गुदाट कूड तूं पवित्र करताय, चलयताय आनी वाडयताय. हे गुदाट कुडीच्या साद्या पासत मुणगे आमा सोमेस्तां पासत आमी मागणें करता तें तूं दयेन आयक. आमच्या जोण एकल्याच्या आपोण्या परमणे तुजी चाकरी विस्वाशीपणान करूंक आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं क्रिस्ती धर्माच्या नोशिसां पासत आपली तयारी करता पास्काची पोरमेक पवित्र स्नान घेवंक तांचे खातीर मागुया. आतां मागुया आमी क्रिस्ती धर्माच्या नोशिसां पासत भावार्थाची स्वता मनान आनी काळजान घेवंक तांकां आयती कर म्हूण आनी पवित्र स्नाना वरवीं तांची सोर पातकां भोगसून आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक तांकां एकवटाय म्हूण आमच्या दयाळ बापा लागीं मागुया. सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा तुजी पवित्र सभेक सदांच नवी भुरगीं दिवन तिका तूं फोडा बरीत कोत्ताय. पवित्र स्नान घेवंक तयार जाल्ल्या नोशिसांच्या गिन्यान उजवाडाय आनी तांचो भावार्थ चोडय आनी पवित्र स्नानाचे जोरीन नवो जल्म दिवन तांकांय तुजी आपणायलोली भुरगीं कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं क्रिस्ती पोरजेच्या एकवटा पासत मागुया आमी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ देंवतात त्या आमच्या सोर भावां भयणी पासत काळजान आनी कोरनेन सोद सोदूंक तांकां कृपा दी म्हूण आनी आमच्या सांगाता तांकांय सगल्यांक आपले एकेच पवित्र सभेन एकठांय कर आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. सोर पदवीदारां आनी सासणाच्या देवा शिंपडलेल्यांक तूं एकठांय करताय आनी एकठांय जाल्ल्यांक तूं एकवटान सांबाळटाय. तुज्या पुताच्या इडाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी एकाच पवित्र स्नानान तुका भेटयलेल्या सोमेस्तांचो एकवट एकाच ओकोण भावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं
जुदेवां पासत आतां मागुया आमच्या जुदेव भावां भयणी पासत देवाची विंचलोली पोरसां जावन ताणी सोर पोरसां मदें देवाचें उतर पयलें आयकलां आनी पयलें ताचे लागीं देवान करार केलो तर ह्या जिव्या देवाच्या मोगान वाडोवंक आनी करार केल्ल्या देवाची विस्वाशीपण ओळखून ताका विस्वाशी रावूंक आनी ताच्यो बासावण्यो सुपूर्णायेन भोगूंक तांकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सर्वेस्परा सासणाच्या देवा आब्रामाक आनी ताचे संस्थेक तुवें बासावण्यो केल्ल्यो देखून विस्वासान आमी तुका हे प्रार्थन करता. पुर्वीं तुवें तुजें करून घेतलेले पोरशेक बासायलोल्या सोडवंडाराक वळखूंक आनी ताचे वरवीं बासायलोलें दायज भोगूंक पावय. हे आमचें मागणें दोयन आयकून घे. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. जेजू क्रिस्ताचेर बावाळ दवरिनात तांचे पासत. मागुया आमी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडवंडार म्हूण ओळखून घेयनात तांचे पासत. देवान नेमलोल्या एका सोडवंडाराक मानून घेवंक आनी सोडवणेची वाट धरूंक पवित्र आत्म्याचो उसवाड तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा संवसारान हिशोब नासलेलो लोक आजून जेजूचेर भावार्थ दवरिनात. तांकां सगल्यांक कोऱ्या काळजान तुजी वाट सोदूंक करपा दी आनी स्वताच्या उजवाडाक पावय. तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगान एकवटाय तुका ओळखूंक आनी तुजे देवीक जिविताचो गूट सुपूर्णायेन सजवून घेवंक आमची तान वाडोय आनी संवसारान तुज्या मोगाचे कोरे साक्षी आमकां कोर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. देवाचेर भावार्थ दवरिनात तांचे पासत. आतां मागुया आमी देवाक वळखोनात त्या मनशा पासत. खऱ्या मोनान आनी काळजान बरें तें करून खुद जिव्या देवाशी पावूंक तांकां करपा दी म्हूण आमच्या बापा लागीं मागुया. सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोमेस मनशांनी तुका ओतरेकून सोदूंक आनी तूं मेळ्ळो म्हणटोस दादोशी जावंक सगल्या मनशांक तुवें रोचल्याय. क्रिस्ती लोकाच्यो बऱ्यो कोरण्यो पळोवन तुजो दयाळ मोग ओळखूंक आनी अशें सगल्या आडकोणींचे जैत व्हरून तुजेशी येवंक तांकां करपा दी. हे पोरी तुज्या एकल्याच कोऱ्या देवाच्या सोमेस्तांच्या बापाच्या मोगान तांकां सगल्यांक दादोशी कोर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. राजकारभाऱ्यां पासत. मागुया आमी दर एका देशाच्या राजकारभाऱ्यां पासत अदीक करून युक्रेन आनी रशिया तांचे मदें झूज चालू आसा तांचे पासत मागुया. देवाचे कुशे पोरमोणे आपली जबाबदारी पाळूंक आनी हे भाशेन सोर देशांनी खरी स्वतंत्रताय आनी शांती आसचे खातीर तांची मोनां उसवाडाय आनी तांच्यो कुश्यो घट कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर मनशांची काळजां आनी सोल लोकांचे ओग तुज्या हातान आसात. दर एका देशाच्या राजकारभाऱ्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कुरपेन तांच्या राजकारभाऱ्या काल देशान लोकांक शांती समाधानाचो आसोर गावूं. सोर वाटांनी गांवचें सुदारण जावं
आनी सोमेस आपल्या धर्मा प्रमाणे जिवंक सोत्या वोक मेळूंक हे आमचे मागणे बोलेपणान आयकून घे. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तरेच्या वायटाक सांपडलेल्या पासत आतां मागुया आमी तरेच्या वायटांक सांपडलेल्या पासत मनशाची मनां सगळ्या असोक्तांतली निवार म्हूण पातक्यांक देंवचाराच्या गुलामपणांतली सोडय म्हूण सोर तोरांच्या सांखळी आनी बांदपास तोडून उडय म्हूण भुकेल्ल्यांक जेवण खाण पिडेस्तांक भलायकी आनी कोयद्यांक सुटका दी म्हूण पयणाऱ्यांक वाटेर राख म्हूण परदेशांक आपल्या माय गांवांत आनी मोरनाचे तोणीर आसलोल्यांक स्वर्गा राज्यांत पावय म्हूण बापा लागीं मागुया. सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा दुखेस्तांची तूं बुसवण कोश्टोतेल्यांची तूं गोठाय सोर तरेच्या कोश्टा विघ्नांक तुका उलो मारतेल्यांच्या मागण्यांक कान दी आनी तांच्या गोजांनी तांकां पाव. अशें तुजे दोयाळेची कोणवाडाय बापाच्या काळजाची गोडसाण चाकून बुजवण आनी संतोश ती भोगूंक पावूं. क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आतां खेरीत भाशेन कोरोना व्हायरस हे पिडेन जायती आमची भावां भयणां कोश्टोल्यांत आनी कोश्टोतात आनी मरून गेल्यांत तांचे खातीर मागुया. आतां मागुया कोरोना व्हायरस हे मारेकार पिडेक सांपडल्यांक सांपडून कोश्टांतल्यान जायते साणलोलीं आनी विरशेल्लीं आनी मेलोल्यांक पासत हे पिडेक सांपडून तरेकवार कोश्टांचो भार व्हरतेल्यांक देवाची खुशी जाल्यार तांचे वेली ही पिडा बेस्त पयस कोर म्हूण ना तर हे पिडेक फुडो करूंक तांकां फावो तें बोड आनी कुरपा दी म्हूण. तशेंच हे पिडेक विद्यान शास्त्रांक बेगीनूच वखद मेळूंक तेरमी म्हूण पिडेमोताची सेवा चाकरी करूंक करतल्यांक पिडे शिडे मेकळी सांबाळ म्हूण आनी हे पिडेक बोली पडटल्यांक स्वर्गीची शांती फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सोर पदवेदारा आनी काकूस सारा देवा तुजे अगणीत मोगान सोर मनशाचें जिवीत तूं रोसताय आनी तूंच तें सांबाळटाय. आमच्या ओस्कोतायेंतली उबारूंक आनी आमच्यो पिडा शिडा काडून उडोवंक तुजे कोणवाडायेन तुज्या पुता जेजूक ह्या संवसारांत तुवें धाडलोय. कोरोना व्हायरस ही मारेकार पेस पिडा ह्या दिसांनी संवसारान मनशाचें जिवीत आकाताचे दोशेक सांपडलां. आमा सोमेस्ताचेर आनी केरीत भाशेन ही पेस पिडा सांपडलेल्यांचेर तुजी दोयाळ नदर घाल आनी तुजे देवीक मोडान आमचे वेली ही पिडा पेस्त पयस कर. जीं भावां भयणी हे पिडेक सांपडल्यान तांकां तुजो पेकोणेचो हात लाबोय. ना तर भावार्थान पोरवाशान आनी सोंसणेखायेन ही पिडा सोंसून व्हरूंक
उस्क्यांची आखयारां कोर आनी तांकां तुज्या सुबाम जोयत व्हरूंक वावुरतेल्या विज्ञाना शास्त्रांक एक गुणादीक वासीन काडून शेंकोर हे पिडेक बोली पडलेल्या भावां भयणांक तुजे काकोतीन सासणाचे शांतीक उबार आनी तांच्या कुटुंबाक बुजवणेचो सांगात फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं